Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, आज सगळ्यांनीच आमचे मंत्री गोविंदबाब गावडे यांचे अभिनंदन केले. नॅशनल गेम्स ऑर्गनायज सक्सेसफुली केल्यो म्हणून आनी तातूंत भितर हांवूय फाटीं रावपाना. कित्याक पयले फाटी सगळ्या गोंयकारांक आज नॅशनल गेम्स पळोवपाक मेळ्ळो, नॅशनल प्लेयर्स पळोवपाक मेळ्ळे, थंय ग्रावंडार जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो पळोवपाक मेळ्ळो. आनी हे सगळें करता आसतना तो सक्सेसफुली ऑर्गनायज करप आनी दीस रात म्हाका दिसता मंत्री आमी सगळे खंयचे जाल्यार खंयच्या रुपान आज ग्रावंडान पावताले, मेडल दिवपाक पावताले नाजाल्यार आनी कित्याक पावताले. आनी प्रत्येक टायमाक आमकां मंत्री थंय आपूण पर्सनली सगळे सुपरवायज बाबा जेवण पावलां की ना, कोणाक खंय त्रास आसा हें सगळें पळयतालो. सो त्या खातीर हांव सगळे गोंयकारांचें मान ताट केल्ल्या बद्दल मंत्री गोविंदबाब गावडे हांचें हांव अभिनंदन करतां. अभिनंदन करता आसतना सर म्हाका वास्को तिलक मैदाना कडेन हांव हें घेता. आज वास्को तिलक मैदान हो सगळ्यान एक बऱ्यांतलो बरो ग्रावंड वास्को भितर आसा. नॅशनल गेम्स थंय जातात, बऱ्यो बऱ्यो फुटबॉल टिम्स थंय प्रॅक्टीस करतात. पूण एकूच मनाक खटकता की आज जेन्ना सरकार स्पोर्ट्सा खातीर इतलो फुडाकार घेता, मंत्री पर्सनल एटेन्शन घेता, पूण आमच्या भुरग्यांक सपोज खंय खेळपाक जाय जाल्यार तांकां ग्रावंड ना. आज वास्को एक कॉम्प्रेस जायत वता, म्हणजे एकूच ग्रावंड सोडलें जाल्यार कांयच ना. वास्कोच कित्याक तर सगळ्या कडेन जे ग्रावंड्स आसा हांव मंत्र्या कडेन मागतां. आज जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी उबो करता, आमी म्हणटात की आमचे गोंयचे भुरगे वयर सरपाक जाय म्हणून, ते सरपाक जाय जाल्यार तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय. सर ते प्रोत्साहन दितलो जाल्यार तांकां ग्रावंड अवेलेबल करून दिवपाक जाय. आनी हे ग्रावंड आमी सगळे इतले सुंदर बांदिल्ले आसतना ते अशेंच वाया वचचे परस कितेंय कंडिशनां घालून तांकां बाबा हे ग्रावंड इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे आसा तेन्ना तांकां कितेंय कंडिशन्स घालून बाबा तुमी वापरता आसतना हें करपाना, कितें गैर ताजो वापर करपाना हें सांगून म्हाका दिसता ह्या आमच्या गोंयकारांतल्या सगळ्या भुरग्यांक स्कुलांक स्पोर्ट्स एसोसिएशन नाजाल्यार कल्चरल क्लब्स खंयचेय आसा तांकां हे ग्रावंड अवेलेबल करून मंत्र्यान दिवचो, जेणे करून स्पोर्टींग एक्टिविटी गोंयांत बरी फुलतली. त्याच तिलक मैदानाचेर थोडे रिपेर करपाची गरज आसा, फाटल्यान मंत्र्यान खबर आसा, ताजो एस्टिमेटूय जाला, तो बेगींतल्या बेगीन रिपेर करचो ही मागणी करता. वास्कोकारांचो सगळ्यात म्हत्वाचो प्रोजेक्ट म्हणटा तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वास्कोचो, तेंय बी पूर्णत्वा कडेन आमची पावल्या, म्हाका दिसता टेंडरींग स्टेजीचेर पावल्या. आनी पयले फाटी आमी अशें पळयतात की मंत्री आमदाराक फोन करून सांगता की तुजो प्रोजेक्ट हांगा पावला म्हणून, तुजो हें आमी पावला, आमी फॉलोअप करता तो आमचो प्रोजेक्ट म्हणटकूच आमी करताच. पूण पयले फाटी आमकां दिसून येता की खंय तरी मंत्री आपूण फॉलोअप करता. आनी आज खरें आमी ऑनरेबल CMा बरोबर बसून तो फायनलायजूय करपा आशिल्लें, पुणून म्हाका दिसता फाल्यांक पडटलें. पुणून हांव देव बरें करूं म्हणटा की हो प्रोजेक्ट मागीर तांचे कॉन्फिडन्स आमकां बसून दिवप. आमकां भंय दिसता आमी सगळे फर्स्ट टायम MLA सर, आनी फर्स्ट टायम MLAक मातसो धीर दिवचो पडटा आमकां, कित्याक आमी वास्कोकारांक खुबशीं आस्वासनां दिल्या आनी ती पुर्तता करपा खातीर टॅक्निकल निटिग्रिटी आसता त्यो आमकां एकदां कळना. पूण मंत्री जेन्ना फाटल्यान आसता, मुख्यमंत्री जेन्ना फाटल्यान आसता तेन्ना हें सगळें सहजपणान घडून येता. आनी असो मंत्र्याचो सपोर्ट आमकां आसा त्या खातीर तांचें अभिनंदन करता. MPT ग्रावंड आमचो वास्कोचो, हांगा म्हाका दिसता सगळ्यान इंटरनॅशनल नॅशनल मॅचीस म्हणजे रणजी ट्रॉफी सुरवात आमच्या गोंयांत जाली जाल्यार ती हांगच्यान जाली MPT ग्रावंडा वयल्यान. म्हणजे मोठे मोठे प्लेयर तुमी इंडियेचे जितले प्लेयर्स आसा क्रिकेटींग प्लेयर्स ते MPT ग्रावंडार खेळ्ळा. आनी येदो मोठो आनी प्रशस्त ग्रावंड थंय आसा, आज तो MPTच्या ताब्यान आसा आनी तो आज MPT ट्रक यार्ड करपाक सोदता. हें म्हाका दिसता सर वास्कोकारांचेर इनजस्टीस जातली. तो सपोज ग्रावंड सपोज आनी कित्याक वापरत जाल्यार म्हाका वास्कोकार म्हाका दिसता वायट तर धरतले, पूण तें खपोवनूय घेवचें ना. सो त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागतां तुमी MPA कडेन उलोवन तांचे कडल्यान तो ग्रावंड आमकां मेळून दिवचो. आज GCA नाल्यार खंयचेय असोसिएशन बसून तो ग्रावंड मेंटेन करपाक रेडी आसा. तेन्ना फक्त गव्हर्मेंटाचें इंटरवेन्शन जाय, जाणे करून आमच्या मुरगांव तालुक्यांतल्या भुरग्यांक खेळपा खातीर हे 2 ग्रावंड मेळटले. आनी भुरगे ग्रावंडार आशिल्ले चड बरें, मोबायलार आशिल्ले बरें न्ही. आनी आयच्या दिसांनी तुमी पळयलें जाल्यार भुरगे चडशे आमी मोबायलाचेरूच पळयता, तांचीय कितें चूक आसा. आमचे कडेन ग्रावंडूच आसा आनी आमी खेळूंक दिना जाल्यार तें आमी तांचें चिंतपा जाय. त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागता की इमिडिएटली तुमी जाता जाल्यार ऑन प्रायोरिटी MPA कडेन उलोवन तो ग्रावंड आमकां मुरगांवकारांक दिवपाचो प्रयत्न करचो. उदोळूच कोणें म्हणलें की आज आमच्या भुरग्यांक स्कूल लेवलाचेरूच तांकां टॅप करपाची गरज आसा म्हणून. ते टॅप करता आसतना स्कुलांच्यो जायत्यो किट्स परत एकदां दिवपाची गरज आसा.
परत एकदा तांचे भितरलो कोण बरो हें आसा ताजे भितर आयडेंटिफिकेशन करपूय गरज आसा आनी हें सगळें पयलीं सरकार करताली आनी म्हाका दिसता अजून आज सांगतकूच म्हाका दिसता आमचे डिमांड मंत्री केन्नाच ना म्हणचो ना आनी त्या खातीर तुमी हें करचें अशें हांव मागणी मागतां. स्पोर्ट्साचे आनी एकूच पॉयंट उलयता स्पिकर सर, आज बॉडी बिल्डींग, पावर लिफ्टींग आनी वेट लिफ्टींग हे तिनूय स्पोर्ट्स अशे आसा स्पिकर सर की तांकां म्हणजे तो स्पोर्ट जे आमचे बॉडी बिल्डर्स खेळटात नाजाल्यार आपली बॉडी दाखयतात, आपलें हें करता ते एक पॅशना खातीर करता. तो स्पोर्ट्स जितो दवरपाक करता, ते आपली आर्ट दाखोवपाक करता. एक बॉडी करप पसून इज नॉट जोक, आमकां तें दिसता मातशें बॉडी करप म्हणून, पूण एका एसोसिएशनाचो हांवूय प्रेसिडेंट आसा आनी ते बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर्स आनी हे वेट लिफ्टर्स कितें त्रास काडटा तो आमकां खबर आसा. म्हणजे 3-3, 4-4 दीस कॉम्पिटिशन आसलें जाल्यार उदक पसून पिना, उदकाचो एक थेंब पिना आसतना हे बॉडी बिल्डर्स आपली बॉडी दाखयतात. आमकां 15 मिनटां स्पिकर जर उदक एक घोट पिना जाल्यार आमकां त्रास जाता आनी हे बॉडी बिल्डर्स 3-3 दीस हें आसतना उदक पिना आनी ते आपली कला लोकां मुखार दाखयता. तांचे खातीर कितें तरी एक एक्स्ट्रा करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आज ह्या तिनूय हातून धरा तुमी, आज आमचे भुरगे नॅशनल लेवलाचेर पावला. हालींच जे नॅशनल बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन जाल्लो तातूंत वास्कोचोच एक भुरगो शुभम तेंडुलकर हो 5व्या स्पॉटार आयलो. हे कितें दाखयता, आज हांगा आमचे जे भायर हांगा पुलिसाचे स्टाफ आसा, आमचे PSOs आसा, तातूंत भितर विदेश कवळेकर आसा, केपेचोच आमचो निवेद शेटकर आसा, तशेंच गौरीश किणलेकर आसा. हे सगळे एक बऱ्यांतले बरे बॉडी बिल्डर्स. निवेद शेटकर तर आतां प्रोफेशनल खेळपाक लागला. हे सगळ्यांक प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा, तांकां फुडें काडपाची गरज आसा आनी तांच्या खातीर तांकां खंय तरी तांची सेक्युरिटी पळोवपाची गरज आसा. आज बॉडी बिल्डिंगाचेर उलयता आसतना हांव तांकां स्पिकर तांचे 30 ते 35 वर्सां पर्यंत ते बॉडी बिल्डींग करता, ताज्या मागीर तांकां कांय स्कोप दिसना म्हणून लोक कितें करता, मातशें 1-2 वर्सां 5 वर्सां मॅक्झिमम करता आनी सोडून दिता. ते तशें ताणें करचें न्ही म्हणून सरकारान कितें तरी आज जसो विदेश किनळेकार, म्हणजे हांव सदांच येता आसतना तो भायर आमकां दार हें करपा आसता तेन्ना इतलो बरो बॉडी बिल्डर आज ताका गव्हर्मेंटान जसो घेतला तशेंच ह्या स्पोर्ट्समॅनांक जे तिनूय फिल्डान आसा, वेट लिफ्टींग जावं, बॉडी बिल्डींग जावं, जाल्यार हें जावं पावर लिफ्टींग, हातूंतले सपोज आमी तांकां एक जॉब सेक्युरिटी म्हणून कितेंय दिली जाल्यार म्हाका दिसता तेय तितले उमेदीन काम करतले, गोंयचें नांव, आमच्या भारताचें नांव वयर करपाक बॉडी बिल्डींग करतले आनी तें तुमी करतले हें म्हाका दिसता. आनी ताज्या खातीर हे सगळें हांवें थोडीं नांवां घेतल्या. निवेद शेटकर बी आमी पळयतात की जरी तो आतां गोंयांत खेळनासलो पूण तो आतां प्रोफेशनल म्हणजे प्रोफेशनल जाला, ऑल इंडिया लेवलाचेर तो वता. एक बरो बॉडी बिल्डर म्हणून ताची नामना आसा. गौरीश किनळेकर हे सगळे बरे, हांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय. आनी अशेंच खुबशे जाण आसा, इवन आमचे गोंयचे जे कोचीस आसा तेय बी बरें काम करता. म्हणजे सगळेच पॅशनान, कोण पगारा खातीर तर काम करतात पुणून एक आनी एक्स्ट्रा एफर्ट जो आसा हे सगळे कोचीस आमच्या भुरग्यां खातीर घालता आनी त्या खातीर ह्या हांकां सगळ्यांक प्रोत्साहन दिवप म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा. आनी तो आमचो मंत्री येतलो, कित्याक मंत्री स्वता स्पोर्ट्समॅन आसा. स्पोर्ट्समॅनाचें कितें दुखणें आसा हें तांचे शिवाय आनी बरें कोणाक कळटलें अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर हे तुमी आमच्यो मागण्यो मान्य करतल्यो अशें दिसता. गव्हर्मेंट जिम्स जे आसा, ऑनरेबल मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिता की गव्हर्मेंट जिम्सांनी जे इक्विपमेंट्स आसा ते ओल्ड इक्विपमेंट्स आसा तांकां अपग्रेड करपाची गरज आसा. नवे मॅकनायज्ड सगळे जिमाचे जे इक्विपमेंट्स आसात ते करपाची गरज आसा, जेणे करून आमचे जे तरणाटे बॉडी बिल्डिंगाक आतां वतात तांकां एक प्रोत्साहन मेळटलें म्हणून. स्पिकर सर, अशे खुबश्यो मागण्यो आसा पूण ह्यो प्रामुख्यान मागण्यो आशिल्ल्यो. स्पिकर सर, हाजेर उलयता आसतना कला आर्ट एंड कल्चराचेर उलयता आसतना मंत्र्याक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. आमचें वास्को रवींद्र भवन 2 वर्सां कोविडा मागीर अरावंड 2-3 वर्सां बंद आशिल्लें. वास्को म्हणजे मुरगांव तालुक्यांतलें रवींद्र भवन बायणां बिचाचेर आसा आनी बायणां बिचाचेर आशिल्ल्या कारणान खाऱ्या पाण्याचें उदक तांकां लागून ते परत परत ताजे AC प्लांट ताचे डॅमेज जाताले. मंत्र्याच्या फाटल्यान तर आमी लागले पूण मंत्र्यान आमचे रोखडेच मागणे मान्य करून आज तो आमचो जो रवींद्र भवनाचो हॉल आसा तो आमकां आज AC फूल लागून वेवस्थीत ऑपरेशनल आसा. त्या खातीर हांव मंत्र्याचे देव बरें करूं म्हणटा. मंत्र्याक इतलीच सुचोवणा करता, थोडे आमचे स्टाफ थंय कमी आसा ते थोडे आमकां स्टाफ दिवचे. तांचे जे फंडींग आसा तांकां म्हाका दिसता वर्साक अरावंड 1,60,00,000 रुपया मेळटा. तातूंत भितर बरे बरे क्लासीस, आज आमचो चेअरमॅन थंय जयंत जाधव आसा आनी तो बरो काम करता, बरे प्रोग्राम्स हाडटा, लोकां खातीर बरे येवजण्यो हाडटा आनी क्लासीस दवरता, खूब कितें करत आसा. ताका हो फंड खंय तरी कमी पडटा आनी त्या खातीर तो फंडान मातशें कितें वाडोवन दिवचें अशें हांव मागतां. आनी
स्पोर्ट्सान ऑनरेबल मिनिस्टराक एकूच सांगूंक सोदता की आमचे भुरगे जेन्ना नॅशनल्साक वता ह्या कॉम्पिटिशनाक बॉडी बिल्डींग खंयच्याय हाका तांचे अलावन्सीस मातशे वाडोवचे. तांकां अलावन्सीस कमी पडटा, तांकां ट्रॅवल हें करपाक तांचे पयशे कमी पडटा. सो तें वाडोवन दिलें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक मातशें खंय तरी इल्लें हें पडटलें. नाजाल्यार एक एकदां तांकां तांचे बोल्सांतले घालून गोंया खातीर हें करचें पडटा. इतलेंच सांगता. आनी मंत्र्या कडेन एक 2 गोश्टींचेर आमकां एक एश्युरन्स दिवचे. एक तर आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक MPTचो ग्रावंड आनी तिलक मैदान भुरग्यां खातीर आमच्या ओपन करपा खातीर तांणी आमकां एक खंय तरी परवानगी दिवची, एक आश्वासन दिवचें. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचामृता.